काँग्रेसीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी शुक्रारा गोंयांत कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन करपाक येवपाचे आसात. तांच्या गोंयांत येवपान काँग्रेसीची ताकद आनीकय वाडटली. त्या भायर लोकसभेची 2 सिटां आनी पोटवेंचणुकेची 3 सिटां काँग्रेस जिखतले म्हण दावो काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान केला. RDX खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीज. परवा 8 तारखेक जीत की ओर ह्या नावाचे आमचे बूथ कन्व्हेन्शन, जातून बुथाचे अध्यक्ष आणि बुथाचे वांगडी असे जवळजवळ 12,000 बुथाचे वांगडी हे जे कन्व्हेन्शन आसा जीत की ओर ते डॉक्टर मुखर्जी स्टेट ऑडिटोरियम तालिगांव हांगा आयोजित जाता. आमच्या पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाब राहुल गांधी पहिलेच पावट फॉर्मल फंक्शनाक आणि खास करून बुथाच्या वांगड्यांक मार्गदर्शन करपाक गोंयच्या भेटेर येतात. हे फंक्शन सांजचे 5:30 वरांचेर आमी स्टार्ट जातले आणि आमचो पार्टीचो अध्यक्ष 6 वरांचेर फंक्शनाक पावतलो आणि ते फंक्शन जवळजवळ 1.5 वर चलतले. जंय आमचो पार्टीचो अध्यक्ष आमच्या बुथाचे वांगड्यां कडेन भाचाभाच करतलो आणि तांकां नंतर ऍड्रेस करतलो. ह्या बसकेक गोवा प्रदेश काँग्रेसची समिती, दोन्ही डिस्ट्रिक्टच्यो समिती, आमच्या गटाचे अध्यक्ष, गटाचे वांगडी, फ्रंटल ऑर्गनायझेशनाचे सगळे वांगडी, वेगळे डिपार्टमेंट्स आसात त्यांचे वांगडी, अनेक वेगळ्यो ज्यो घटक आसात पक्षांक ते आसतले. आमचे CLP आसतली फुल फ्लॅज सगळे आमदार आणि एक बरेगच असो कार्यक्रम जेतूंतल्यान आमचे एक कॅम्पेन लॉन्च म्हणल्यार जाता की ह्या राहुल गांधीच्या ह्या विजिटीन काँग्रेस पक्षाक एक वेगळे बळ येतले. काँग्रेस पक्षाच्या वांगड्यांक आणि कार्यकर्त्यांक एक वेगळी शक्ती येतली. जी शक्ती आमच्या मुखाल्ले जे 3 बाय इलेक्शन आसात आणि 2 पार्लमेंट इलेक्शन आसात, ह्या इलेक्शनाक समोर वचपाक आमकां तितूंतल्यान खूब ताकद मेळटली. येता त्या निवडणुकेक दोन्ही पार्लमेंटाची इलेक्शन्स आमी बरे मार्जिनान जिखतले, लोकांच्या सहकार्यान, लोकांच्या सपोर्टान. जी 3 कडेन बाय इलेक्शनां ती तयारी बरी नेटान चालू आसा. जर आमी 2 बाय इलेक्शनां खूब लोट्यान केल्ले आसा, 3रे बाय इलेक्शन म्हापशां थंय आमचें काम आतां सुरू जाल्लें आसा. परत ऑर्गनायज आमचो ब्लॉक ते ऑलरेडी एक्टिव्ह आशिल्लो, ब्लॉक ऑलरेडी काम करतालो. आमचे इंचार्ज डॉक्टर चेल्लाद कुमारानूय वचून थंय वचून एक म्हापशेची वेगळे तरेन मिटींग घेतल्या आणि म्हापशें आमी कार्य सुरू केल्लें आसा.